नमस्कार. सीड डायरीच्या 40व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मन काळजासावन येवकार. इश्टानो, जर तुम्ही आमचो चॅनल सबस्क्राईब करू ना जाल्यार तो मुजरत सबस्क्राईब करात. तर सीड डायरीच्या आयच्या भागात आमी आयकोया बाब सुदेश गावडे हाणें बरयल्ली कथा घणकट आई. आईच्या नवरात्रांक सुरवात जाल्ली. सांजेची 7:15 जाल्ली. 4 वर्सांचो हांव म्हज्या खेळांत गुंग आशिल्लो. तेन्नाच काकाचो उलो कानार पडलो. बाबा रे, तूं येता न्हू? घणकट आई. ही उतर कानार पडना बरोबर हांवें खेळ थंयच उडयलो आनी हांव भायर सरपाक लागलो. म्हजो काका देवळांत फोग लावपाचें काम करतालो. म्हणटकच देवळांत कसली परब, कार्यावळ, उत्सव आसल्यार ताका देवळांत वचचें पडटालें आनी वतना तो म्हाका उलो मारतालो. काका आनी आमी एकाच घरांत रावतालीं, पूण चुली वेगळ्यो. एकाच घराचे 2 भाग करपाक मदीं फकत एक वणत. म्हणटकच ह्या वटेन उलो मारल्यार त्या वटेन आयकूंक येतालो. काकान घणकट आई या म्हणलें की म्हाका खूब उमेद जाताली. आतां घणकट आई म्हणल्यार देवी नवदुर्गा. आनी हें घणकट आई हें नांव तिका पडपाचें कारण म्हणल्यार घणघण करून वाजपी देवळांतलें वादन. म्हाका देवळांतलें वादन खूब आवडटालें, खास करून नवरात्रीचें. तो घणकट घणकट आवाज म्हज्या बालमनाक भुलयतालो. म्हजे खातीर ती देवळाची एक वळखूच आशिल्ली. म्हणटकच केन्नाय म्हाका देवळांत वचन अशें दिसलें जाल्यार हांव घणकट आई या म्हणटालो. हांव येता अशें म्हणत हांव घरांतल्यान भायर आयलो. तसो म्हजो हो सदचोच नित्यक्रम. नवरात्राच्या दिसांनी आरती धांक सुरू जातात, पूण काकाक 7:30 म्हणल्यार देवळांत पावचें पडटा. कारण 7:45 एक गरनेल लावपाचो आसता. हो गरनेल लावन लोकांक इशारो दिवप. मागीर किर्तन सुरू जातालें. आमच्या घरा कडल्यान देवळांत वचपाक 10-12 मिनटां लागतालीं. हांव आनी म्हजो काका चलत देवळा कडेन वताले. तसो म्हजोय बाबा सदांच देवळांत वतालो, पूण म्हाका काका बरोबर वचपाक आवडटालें. शेनवार आयतार आसल्यार गर्दी चड आसताली आनी त्या तुळेन हेर दिसांनी लोक मातशे उणे आसताले. त्या राती सुद्दां असोच मदलो दीस आशिल्ल्यान रस्त्यार मातशी उणी गर्दी आशिल्ली. म्हाका रस्त्या वयल्यान चलत देवळा कडेन वचपाक खूब उमेद जाताली. मनांत एक उमळशीक आसताली. ती म्हणल्यार वाटेर मेळपी रानवटी जनावरां, देखीक साळ, सशे, कोले आनी म्हजो आवडटो काटांदर. त्या काटांदराचे चकचकपी दोळे म्हाका खूब आवडटाले. त्या राती सुद्दां हांव काका वांगडाच नवरात्रांक वचपाक भायर सरलो. किर्तन जालें, आरती जाल्यो, मकरूय हाल्लें आनी सदांवरी काका आनी बाबा घरा आयले. पूण हांव देवळांत न्हिदिल्लो थंयच उरलो. काका समजलो हांव बाबा वांगडा गेलां आनी बाबा समजलो हांव काका बरोबर गेलो. तातूंत म्हजी एक संवय आशिल्ली. देवळांतल्यान येवन हांव आमचे वाटेन भितर सरनासतना सरळ काकागेर भितर सरतालो आनी थंयच जेवतालो आनी एकदम न्हिदपाक आमचे वटेन येतालो. त्या दिसा सुद्दां म्हजी आई समजली की हांव काकागेर येवन जेवता आसतलो. खूब वेळान आईन सदां भशेन म्हाका उलो मारलो. तेन्ना काकान जाप दिली, बाबा हांगा ना, तो सुभाषा वांगडा येवना तर? आईन म्हणलें ना. मागीर सगळोच बोवाळ जालो. आई सुद्दां मातशी भियेली. बाबा काचाबूल जावन देवळा कडेन वचपाक भायर सरतालोच तेन्नाच हांव भितर सरलो. भितर सरतनाच बाबान म्हाका तापयलो. म्हणपाक लागलो, असली फकाणां करता हय? काकागेर आसून ना म्हणून सांगता? हांवें म्हणलें, हांव काकागेर नासलो, हांव देवळा कडेन आसलो. हांव ना म्हणून पयलींच बाबा खूब भियेल्लो आनी ताचेर वयल्यान हांव फट मारता म्हणून ताका आनी राग आयलो.
देवळा कडेन तरी फोट उलयता? हय बाबा, हांव देवळा कडेन आसलो. म्हाका आई पावोवपाक येयल्ली. म्हाजी ही उतरां आयकून बाबा आनीक तांबडो जालो. चड फट उलोवपाक लागला न्हू तूं? तेन्नाच काका थंय आयलो. ताणें अकस्मात, अरे कितें जालें? कित्याक तापता बाबाचेर? तुमचे सायडीन आशिल्लो मरे हो? आनी सांगता देवळा कडेन आशिल्लो खंय, आई पावपाक येयल्ली खंय. आरे पूण तो आमचे वटेन नाशिल्लो. काकाची ही उतरां आयकून सगळीं अकस्मात शांत जालीं. वातावरण बदल्लें. म्हाका देवळा कडल्यान इतले रातचे कोणे घरा हाडून पावयले काय? तांणी सगळ्यांनी घडिल्ली गजाल म्हाका परत परत विचारली. हांवें सांगलें, हांव भायर सोंप्यार न्हिदिल्लो. एका बायलेन म्हाका उठयलो. हांव उठलो. देवळांत कोणूच नासलो. फक्त हांव आनी ती बायल, ती सुद्दां अनवळखी. म्हाका खूब रडपाक आयलें. हांव रडटा तो पळोवन तिणें म्हणलें, हांव पावयता तुका घरा, यो म्हाजे वांगडा. तिणें म्हाज्या हाताक धरलो आनी घरा हाडून सोडलो. आनी म्हाका पावयलें आनी ती गेली. सगळीं म्हाका पळयत उरलीं. हांव कितें सांगता ताचेर विश्वास दवरप काय ना होच प्रस्न तांकां पडिल्लो. कारण बाबा आनी काका घरा येवन अर्दवर मायज जाल्लें. आनी हांव 4-4.5 वर्सांचो भुरगो देवळा कडल्यान घरा एकटो येवपा सारको जावनाशिल्लो. आनी त्या काळार बायलो इतल्यो रातच्यो घरा भायर भोंवनाशिल्ल्यो. मागीर म्हाका कोणें पूण घरा हाडून पावयलें काय? सगळ्यांक एक कुवाडेंच पडिल्लें. कदाचित म्हाज्या घणकट आईनूच काय? तर सीड डायरीच्या आयच्या भागात तुम्ही आयकताले बाब सुदेश गावडे हाणें बरयल्ली कथा घणकट आई. तुमकां जर आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, शेअर करात, कॉमेंट करात आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीड डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.